कुडचड्यार सुडा मार्केटातली दुकानं वाटताना घोटाळो चल्ला। मुख्य अधिकारी आपल्याक जाय तांकां जाय तशी दुकानं वाटता। सगळो व्यवहार बेकायदेशीर चल्लो असो आरोप नगरसेवक आनंद प्रभुदेसायान केला। प्रकरण दक्षता खात्याकडेन पावला। नगरसेवक म्हणटा मुख्यमंत्र्यान पालिका वाटावपा खातीर खर कारवाय करची। मुख्याधिकारी म्हणटा सगळो व्यवहार कायद्याक धरून चल्ला। कुडचड्यार सुडा मार्केटातले दुकानावेल्यान परत वाद जाला। दुकाना वाटताना परत घोटाळो जाला म्हणपाचो आरोप नगरसेवक आनंद प्रभुदेसायान केला। ताणे मुख्याधिकाऱ्याचे व्यवहाराचेर दुबाव घेतलो आणि 8 लोक कोर्टात गेले। ते लोक कोर्टात वतरे म्युनिसिपालिटी ती केस म्युनिसिपालिटी जिखली। म्युनिसिपालिटी केस जिखतरे कोर्टान म्युनिसिपालिटी डिसिजन सांगले की तुम्ही क्रायटेरिया करा आणि हे करा। वो पॉइंट मीटिंग आयलो। मीटिंग येतरे आम्ही कितें सांगले, आम्ही स्पेशल मीटिंग घेवया आणि हेचेर उलोवया। आज 3 महिने जाले सीओ हेचेर मीटिंग घेतना आणि आज जेन्ना हांवें काल आयकलें की सीओ भायल्या भायर 8 जाणां गाडी इश्यू करता, सीओन कोणाच्या दबावा खाली हे गाडी कोणा दिले आणि हे सीओ सांगू शकता की तुम्ही खंयची गाडी खंयच्या जाग्यार आशिल्ली ते काढले ते आमकां मातशें क्लियर करचें। ह्या प्रकरणाक सुडा मार्केटा प्रकरणाक हेचे पयलीं हांव विजिलन्सान गेल्ले कडेन आसा आणि विजिलन्सान म्हाका रिपोर्ट दिल्ले कडेन आसा जे कोण ह्या प्रकरणाक गुंतले आसा तेंचेर तूं FIR फायल कर म्हणून। आणि परत जर आता हे जर तुम्ही जे 8 गाडी दिल्या तर तुम्ही सारखे एक्शन करना, परत विजिलन्स केसी येतलो आणि ज्या हेतू कोण पळय गुंतला तेंचेर एक्शन जातलीच। प्रभुदेसाय म्हणटा काँग्रेस आसतानाय पालिकेन असल्योच गजाली घडटाल्यो। सरकार बदलले तरी तेच। फाटल्या ज्या 5-7 वर्सां घोटाळे चालू जाते काँग्रेस सरकार राज्यात चलत आशिल्ले आणि आम्ही 5-7 वर्सां आम्ही साधारण वनवास भोगला आसा आणि आज बीजेपी सरकार आयले कडेन आसा जो 2 वर्सांनी जर बीजेपी सरकार जर हेचेर काय करू शकना, एक्शन घेवंक शकना जाल्यार आम्ही कोणा कडेन दाद मागची। तेन्ना हांव मुख्यमंत्र्याक आनी आमच्या डेप्युटी चीफ मिनिस्टर सांगूंक सोदतां की हेचेर ताबडतोब एक्शन घेवची। जी म्युनिसिपालिटीची परिस्थिती खालावली आसा ती जर सुदारतली जाल्यार आज आम्ही कठोर पावल घेवपाक जाय। मुख्याधिकारी आग्नेल फर्नांडीस म्हणटा तशें कांयच ना, सगळे कायदो आनी नेमांक धरून चल्ला। Chief officer has no power, then how the High Court will direct the chief officer to decide the matter? Every person has who is agreed with my order has every right to ask under RTI and decide future course of action. I have nothing to say. There is no any allegation. आणि ह्यो सांगो एक गाडी आसलो ते इतले ते अशें उरले कितें हेचे कावन्सिलराक लागून उरले तेणे विजिलन्स केले हे गेले ते गेले नाटक केले आनी लोकांक बरें मेळपाचे गाडये लोकांक मेळना आसून तेंचे अन्याय केलो। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मयूर नायक। DLF कंपनीन रेश मागुश वाठारांतल्या बांदकाम प्रकल्पा खातीर फटीची म्हायती दिवन लायसन मेळयलां असो आरोप ह्युमन रायट्स डिफेंडर्सान केला। शार आनी नगर नियोजन खात्यान ह्या प्रकाराची चवकशी करून परवानो रद्द करचो अशी मागणी हे गटान केली। विरोधी पक्ष फुडारी आसतना मनोहर पर्रीकारान DLF आड आंदोलनाक तेंको दिल्लो हाची यादय आंदोलकांनी करून दिली। रेश मागुश वाठारांत येवपी DLFचो बांदकाम प्रकल्प बेकायदेशीर आशिल्ल्याचो आरोप ह्युमन रायट्स डिफेंडर्स ह्या संस्थेन केला। The villagers of Resh Magus had earlier protested against the ongoing DLF's mega project, which has spread over 1,50,000 square meters of land on the Resh Magus hill, which can be seen from the Panji river banks. This construction is going on due to the illegal permissions given by the Town and Country Planning Department. DLF प्रकल्पान वचपाक 15 मिटराचो रस्तो ना। कंपनीन सरकाराक फटीची म्हायती दिवन लायसन मेळयला अशें डिफेंडर्साचे म्हणणे। Even the Comunidad of Nerul, they say that they have not given any NOC for this part 103/1. So the part of this big plan is shown over here. DLF property. This is a line 87/1. This line. This particular part is shown extra, as if they're touching the main road. This property is survey number 103/1 belonging to the Comunidad of Nerul. Nerul Comunidad. I even met the attorney of the Comunidad. He said, no, we have not neither given anything and he will be supporting us. विरोधी पक्षान असताना मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान आमच्या आंदोलनाक तेको दिल्लो। तेन्ना आता या प्रकल्पाची पळोवणी करून बेगोबेग काम बंद करचे अशी मागणी संस्थेचो अध्यक्ष एडविनो फर्नांडीसान केल्या। Collector, then to the deputy collector, to the Town and Country Planning Department, to the Directorate of Panchayat, then to the BDO and then to the Panchayat, but till date there is no effect on this project. So today, we the members of Human Rights Defenders, we urge our Chief Minister not to remain as a silent spectator and a passive onlooker to the flouting of rules and regulations by getting scared to this giant company DLF. प्रुडंटा खातीर सुशांत पळ।
चालू रणजी ट्रॉफी सिजनाचे पयले 3 मॅचींनी अपेक्षीत हारल्या उपरांत गोंयान त्रिपुराक हरोवन आयतारा पयलें जैत मेळयलें. पंगडांत ल्हव सुदारणा जावंक लागल्या हें त्रिपुरा आडच्या जैतांतल्यान दिसता अशें कोच नुवान जोयसा म्हणटा. फुडली मॅच शुक्रारा सावन आसामांत जातली. थंय असोच खेळ करतले अशी आस्त आदलो श्रीलंकन टेस्ट खेळगडो जोयसा उक्तायता. ग्रुप सींतल्यान ग्रुप बीन प्रमोशन मेळोवपाक गोंयाक आतां उरिल्ल्या 4 3 तरी मॅची जिखच्यो पडटल्यो आनी हेर टिमींच्या निकालाचेरूय नजर दवरची पडटली. पंगडाची सुरवात बरी जाल्ली जाल्यार हें चित्र वेगळें आसपाचें. त्रिपुराक मारून गोंयची स्थिती मातशी सुदारली. हे मॅची पयलीं गोंयचे 3 मॅचींनी फक्त 2 गूण आशिल्ले. ल्हव गोंयचे टिमीन सुदारणा घडल्या अशें कोच जोयसा म्हणटा. You can say overall, yeah, we are improving, but not on a consistent basis. So we want to see this winning habit we can carry out for the next 3 to 4 games. The bowling has improved a lot. Yes, there's a myth like in Goa that we can't get 20 wickets. So I mean, it goes to Kirat as well because such a wonderful wicket to play, and our bowlers bowl really well, especially fast bowlers. Must call Gadeka, Harshit Gadeka. He bowled exceptionally well and ended up with match back 8 wickets. So as I said, it's improving, and I want to see more than bowling. Our guys, batters, they bat long times and score a big 100 for Goa. Then the life become easier for bowlers to come and bowl for so many runs. So at the moment, we are not seeing big guns like 450 for 3-4 wickets. So I'm sure these guys will produce coming matches. Okay, what more improvement required in this team? In this sector? Yeah, but, you can't say we are proven team. So each and every each practice session we want to improve, even for myself as well as the team. शुक्रारच्यान गोंय आसामांत मॅच खेळटलें. त्रिपुराचेर जैत मेळिल्ल्यान फुडल्या मॅचींतूय असोच खेळ करतले अशें जोयसा म्हणटा. We can't say that we won a game, yeah, fine, but you can't be satisfied. Now 4 games to go, and last 3 games we are playing at home. So this is our last game, away match against Assam. So we are going to Assam probably tomorrow evening, and we want to put up a good show because the last away game. So we'll try to win with a bang and see what we can take it from there as well. Okay, team will change. The 11 member team will change. You will make any changes in the team? The 11 Look, it's always nice to have a winning combination, but these guys got 4 games now, so there were like few players that they didn't do well according to my interest as well as Goa selectors' interest. So I'm sure there will be 1 or 2 changes. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. इतल्यानी खबरांचे हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.